उदकाची पायपलायन डॅमेज जाल्ल्यान दिवचल शहरात सध्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर पायपलायनींतल्यान उदक लिकेज जावपाचे प्रकार चालू आसात. ही लिकेज बंद करून दिवचल शारात सुरळीतपणान उदकाची पुरवण जावची देखून उदका पुरवण खात्याचे यत्न जारी आसात. सध्या जे सुवातीचेर लिकेज जाता थंय पायपलायनीचे दुरुस्ती काम उदका पुरवण खात्यान हातान घेतिल्लें आसा. दिवचलचो फामाद आशिल्ल्या नव्या सोमारा पयलीं हे काम पुराय करपाची मोख उदका पुरवण खात्यान दवरल्या. येता त्या 24 नोव्हेंबराक दिवचलचो फामाद नवो सोमार मनयतले. मजगतीं बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा भर बाजारात 2 कडेन पायपलायन दुरुस्ती करपाचें काम चालू आशिल्लें. ताका लागून दिवचलच्या बाजारात सकाळच्या वेळार मातसो गोंधळ निर्माण जालो. भाजी आनी हेर मालाची येरादारी करपी वाहनां बाजारात व्हरपाक मेळनाशिल्लीं. सकाळच्या 11 वरां मेरेन ही स्थिती आशिल्ली. मजगतीं उदका पुरवण खात्यान लिकेज बंद करून शारांत सुरळीतपणान उदका पुरवण करपाची मोख दवरल्या अशें दिवचलचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी सांगलें. आतां पळोवचें पडटलें हें काम केन्ना एकदाचें पुराय जाता आनी दिवचल शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर जी लिकेज जाता ती केन्ना एकदाची बंद जाता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.